आयज आमी हांगा वॉक करता फ्रॉम सांखळी. सांखळेच्यान आमी बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर वयता, कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्साची एक मेंबर्स मिटींग आसली एका हॉलान. त्या हॉलांतले मिटिंगेक आमकां परमिशन डिनाय केले. पुलिसान सांगले की मिटींग इज नॉट रेकमेंडेड म्हणून. डेप्युटी कलेक्टराक तेंच्यान रिपोर्ट दिलो. इंडोर मिटिंगेक ज्या जाग्याचेर 50% एंड बिलो जर आसा जाल्यार परमिशन लागना. मिटींग घेवपाक कोण कोणाक आडोवपाक शकना. इंडोर मिटींग दी जाल्यार इंडोर मिटिंगेक पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मिटींग घेवपाक दिना. इतलो हो प्रमोद सावंत भियाल्लो आसा. आनी मिटींग सांखळे आसली तेका कारणान ते सगळे फूल गव्हर्मेंट मशिनरी तो यूज करता. डेप्युटी कलेक्टराचेर प्रेशर हाडटा, तो पुलिसांचेर प्रेशर हाडटा. आनी आमची जी मिटींग आसा पळय ती तो कॅन्सल करपाक तेणी हॉलवाल्याचेर सुद्दां प्रेशर हाडलो. म्हटल्यार आयज ही डेमोक्रेसी उरल्या खंय. हांगा भायल्यान येता ममता बॅनर्जी जी बांगलादेशी सपोर्ट करता तांकां तो मिटींग घेवपाक दिता. राहुल गांधीक तो मिटींग घेवपाक दिता. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक, आम आदमी पार्टीक मिटींग घेवपाक दिता. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक ते मिटींग घेवपाक दिता. पूण आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच दिना. सो आमचे जे रायट आसा मिटींग घेवपाचो, हो रायट आमी घेतलेच. आतां आमी पुलीस स्टेशनाचेर वयता, थंयसर आमी तांकां विचारतले की आमकां मिटींग कित्याक डिनाय करतात तुमी. एवरी टायम आमकां मिटींगेचें परमिशन आहा ते कित्याक नेगेटीव रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक दिता हें मातशें तेंच्यांनी सांगपाचें.